आतां आमी पळयताय 2 दीस जालो गोंयान जोरदार पावस पडटा. अशें न्ही कितें बाबा जुनानूच पावस पडटा म्हूण. कितलीं फाटलीं वर्सां जालीं सगळ्यांक खबर आहा, सरकाराकूय खबर आहा, मायाच्या म्हयन्यान एप्रिलाच्या म्हयन्यान पावस स्टार्ट जाता आनी आयज कितें 22 ऑफ मे. आतां ही पळयता तुमी हायवे बांदलोल्यान सेकंड फेजीचें काम चालू आसा. ऑलमोस्ट 75% काम जाल्लें आसा. आनी हे सर्वीस रोड जे रस्ते गेल्या त्या रस्त्यार आमी सद्या उबी आहाय. हे रस्तो बांदतना हिंगा PWC यंत्रणा आसली काय आमकां खबर ना, कित्याक तें दिसत ना आसलेलें. सांगपाचें कारण कित्याक हो रस्तो जो बांदला डांबोर पासून घायला हो रस्तो सारकोच पोना गेला. आयज 2 दीस जाले हो रस्तो पोनान गेला. रस्त्याची परिस्थिती तशीच आहा, तरी पूण ट्राफीक येवदान वयता. PWCन हाची कांयच दखल घेवना. प्रायोरिटी बेजीस PWCन हो रस्तो बंद करपाक जाय आसलो फॉर फर्दर डॅमेज ऑफ लोकांची कांय डॅमेज जायना जावपाक, वो गाडयांक कांय डॅमेज जावपाक ना, वो कंप्लीट ट्रेजेडी जायना जावपाक. पूण PWC आजून पासून ओगीच आसा, खंयच हो रस्तो बंद केल्लो ना. आतां तुमी पयले एक JCB गेले ती रस्त्याच्या कामाचीच ती कॉन्ट्रॅक्टर MURची ती हिंगा पोनाक गेल्ली 2 मिनटां हांगाच उरली ती शिरकोन. अशी आतां रस्त्यार ही परिस्थिती आहा. तें जावपाक कारण कितें? जावपाक कारण PWC आनी MUR हो कॉन्ट्रॅक्टर. MURक तुमी कॉन्ट्रॅक्ट परतून दिला. गेल्लो फर्स्ट पेजीक तुमी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो, ती कामां सगळीं बुरशीं गेल्लीं, इतलेच कडेन कशणान पडलेलें, कामाक वर्क नासलो. तरी पूण तुमी जाणा आसतना त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक हो कॉन्ट्रॅक्ट दिला. बरें आसा दिलो, पूण कामां वेवस्थीत जालीं. सप्टेंबराच्या 2023 इयराक हो सेकंड फेज काम स्टार्ट जाल्लें. आजून पासून तें पूर्ण जायना. रस्ते बांदले पूण रस्त्याक डिजायनींग कांय केलो ना. उदीक खंयच्यान वयतलें, प्रॉपर ड्रेनेजीस नाय. पळयत जाल्यार हिंगा लास्ट फर्स्ट फेजीक काम केल्लें तेन्ना हिंगा आख्खें बुडटालें कुट्टी शेतां कोणी. आतां सेकंड फेजीक काम केल्लें तेन्ना तुमी जे लास्ट टायम कितें आमी तुमकां सांगत आसलें दर वेळी तुमी म्हणटाले मागीर सेकंड फेजीक काम जावपाचें आसा तेन्ना आमी वेवस्थीत करतले म्हूण. पूण थिंगा आजून स्लोपूच दवरला, पोनाकूच दवरला. एक्चुअली थिंगा जाय तशी हायट घेवंक मेवताली, ही तेणी PWCन घेवना. त्या कारणान हिंगा उदीक भरून रावता आनी गाडयांक सारके त्रास जाता. येताले वयतालीचे टू व्हिलराचेर पासून उदीक सारकें दोळ्यार पडटा, खूब त्रास जाला आहा. आतां तेणी हिंगा रोड डिवायडर घायलो आहा. रोड डिवायडर जे घायलो आहा आयज घायलो जाल्यार फाल्यां पडटा. जाल्यार कितलीं वर्सां काडटली ती गॅरंटी कोण दितलो? नॅशनल हायवे आहा पळय तो सुद्दां पोना गेल्लो आहा 2-3 कडेन. नॅशनल हायवेच पोना गेलो. सर्वीस रोड आतां सेकंड फेजीक गेलो. सो एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस वाडले वाडले आनी जाले आमी कितले एक्सिडेंट. कित्याक उदीक तर खणिल्लें आसता. 4 व्हिलर गेली काय ना, ती 2 व्हिलराचेर उदीक सारकें जळ्यार पडटा, फुडल्यान कांयच दिसती म्हणना. कित्याक उदीक सारकें खणिल्लें आसता आनी तितूंतल्यान थोडे व्हेकल फास्ट वयताय. सो खंय तरी एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आहा. सो हेजे पयलीं सरकारान हेजेर दखल घेवची. खंय कितें बाबा तुमचे लोक पयशे आहा खंय काम वेवस्थीत ना बेगीन घेवचें. आनी डिमांड आहा कितें हो सर्वीस रोड तुमी बेगीन बंद करचो, नाजाल्यार कसलो अपघात जातलो. आनी सांगपा म्हणल्यार सर्वीस रोड करता आसतना तेणी वेवस्थीत करूना. माती हाडले घायला, फेस टू फेस करूंक जाय आसलें. सर्टेन अमावंट ऑफ मड फिलींग जालें, तेचेर रोलर भोंवडावपाक जाय आसलो. उदीक घालपाक हें जावना. हाडून ट्रकांनी माती मेवल्या, दोंगर जाय तशें कापले, हाडले माती घायली आनी टॉप सर्वीस लेवलार तेणी मागीर तुमी तेगेलो रोलर म्हणून आयला. हाजी एक दुसरी कारणान हे आज रोड कंप्लिटली पोना गेलोले आहाय. सो काम सारकें जावना. काम सारकें जालो ना. कामां म्हण ते बुरशीमण जालो आहाय. काम माती काडल्यार शेतानूय पळय, शेतूय दाखय. आमची मागणी आहली, शेतकारांची मागणी आहली, एक माती काडा म्हूण शेतान घायल्या तितली. आतां शेताची जी फर्टिलिटी लँड आहा ती कंप्लीट कामां जाल्या. थोडी माती ना हांगा दाखय पळय, थिंगा मेन झोऱ्या कडेन पासून कंप्लिटली माती आहा. PWC फकत एश्युरन्स दिता. एरिया खांडेपार हांगा गेल्या कांय दीस पयलीं सर्वीस रोड तयार केल्लो आनी हो सर्वीस रोडाचेर एक 8 दीस पयलीं हॉटमिक्स घातलेलो आनी गेले 2 दीस मंगळार आनी बुधवार हे 2 दीस पावस पडल्या कारणान हो रस्तो पूर्णपणे खचलेलो आसा. तशेंच हे लायटीचे खांबे, एक 4-5 लायटीचे खांबे कोसळपाचे शक्यता स्थानीक लोक व्यक्त करीत आसा. PWCन हेची दखल घेवन हांगसरल्यान ह्या सर्वीस रोडा वयल्यान सुरू आसलेली वाहतूक बंद करची अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसात. कारण ना जाल्यार हांगा एक्सिडेंट जावपाची चड शक्यता आहा. केरियाच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी.